स्पिरिचुअल रेस फॉर द डे. नमस्कार. हांव कर्नल अशोक किणी. आमगेले गौड सारस्वत समुदाय हांव सांगिल्ले वरेची ते सावथाक मायग्रेशन करता करता वचून थंय सेटल जाल्ले विशय हांव तुमकां सांगिल्लो आसा. तशी एक जाग्यार वचून तांणी सेटल जाता तर थंयचे लोकल जावन मेळ्ळो तांणी थंयचे लोकल डायटीक सगळी पूज करची सगळी जावचें जालें. तशीच आमगेले डायटी व्हरून थंय प्रतिश्ठ करून पूजा केलेली आसा. लेकिन आमी मेन आमगेले एक देवस्थान म्हळ्यार मंजेश्वरचे अनंतेश्वर देवस्थान आमचे सुमार पुरातन ते देवस्थान. आमकां मध्वाचारा टायमान ते देवस्थान आशिल्लें म्हणून सांगताची आनी तांचे 5 तीर्थ ते एरियान तो फेमस जाल्लो आनी तातूंत एक मेन तीर्थ जावन आशिल्लें शेष तीर्थ म्हणलें ते आमगेले मंजेश्वर अनंतेश्वर मंदिरा लागीं आसा. आनी मंदिरा जावन आसते ते देखून ते शेष तीर्थ आनी अनंतेश्वर भारीचें एक कॉम्बिनेशन जावन आयिल्लें आसा. आनी ते मदनंतेश्वर आनी आतां आमी मंजेश्वर म्हणचे ताचे ते वर्ड मंजेश्वर म्हळ्यार डिरायव्ह जाल्ले अनंतेश्वर चुकून मदनंतेश्वर चुकून आयचे मंजेश्वर जावन आयिल्ले. म्हळ्यार थंय स्वयंभू जावन आशिल्ले लिंग म्हळ्यार थंय हुत्तो सर्पा हुत्त म्हणटा ते हुत्ता वयरीत मेन आमगेले मंदिर गर्भगुडी आसूचे ते हुत्ताचे भितरी नाग सगळे आसा म्हण सांगताची. थंय ते शिवलिंग एक स्वयंभू जावन उदो जालेले ते तदनंतर सुमार मुर्ती सगळी लायक सुमार सुब्रह्मण्याल मुर्ती मागीर तशीची नरसिंहाल मुर्ती सगळी थंय प्रतिश्ठ जाल्लो आसा. शिवालय पूज सगळी जाता थंय. बट आमकां मेन कसं म्हळ्यार आमी वैष्णव जावन आसा तेन्ना आमी शिवालय पूज थंय करचे एक आमकां संदर्भ मेळिल्लो आसा. वैष्णव आनीक शिव एक समागम जावन आशिल्लें एक प्रथम देवस्थान म्हणच्याक 8 पेंटेचे देवस्थान म्हळ्यार फुडेचे साऊथ कॅनरा भितर मेन 8 पॅन्ट आनी ओट्टू जावन ताजें एडमिनिस्ट्रेशन इवन आतां थंय ते 8 पॅन्टाचें एडमिनिस्ट्रेशन थंय चलता आसता. आनी सांगू गेल म्हणून जाल्यार मध्वाचार्यान तांगेले एक चातुर्मास करचे वेळार कर्मतीर्थांतू ते लागींची आनी समुद्राचे कडेन स्नान करून जातरी मदनंतेश्वरा देवस्थाना येवन थंय देवा सगळे पांय पडले आनी आशिर्वाद सगळे घेतिल्ले सगळी सांगिल्लें आसा. तशीच मच्छेंद्रियनाथ म्हळ्यार नाथपंथ सुरू केलेले दत्तात्रयान नाथपंथाचे ते मच्छेंद्रनाथ ताणें मुखारसून व्हेलेले ते मच्छेंद्रनाथान थंय तपस्या सगळी केला म्हणून सांगिल्लें आसा. मदनंतेश्वर अनंतेश्वर टेम्पल आमकां भारीची एक आध्यात्मीक उन्नती करता पावच जाल्यार एक मंदिर कसलेची दोश आसूं जाल्यार ते दोश थंय वत्ता. म्हळ्यार अनंत म्हळ्यार आमी विष्णू रुपारी अनंताक पूज करताची आमी अनंत चतुर्दशी वेळार अनंता पूज करतना आमी विष्णू पूज करचे. तशीच अनंत म्हळ्यार नागाले रूपय जाता आनी तशीच शिवाक अनंत आनी भारीक एक चांग कनेक्शन आनी शेष म्हळ्यार एगेन विष्णूले बेड जावन आमी काडटाची तेची शेष अनंत आनी शिवाले एक कॉम्बिनेशन थंय मंजेश्वरांत आसा. आमगेले खंडपटी पुरातन देवस्थान जावन आसा. गौड सारस्वत समुदायांक आमकां एक गर्व पावता असले एक जागो अनंतेश्वर मदनंतेश्वर मंजेश्वर आशिल्ले देवस्थान आमी सगळे थंय वचून ते शिवालय आनी तशी नागालय आनी थंयची देवस्थानाची सगळे आमकां अनुग्रह घेवीत सांगून हांव राबयता. हांव कर्नल अशोक किणी नई दिल्ली साकून. नमस्कार. सगळ्यांक नमस्कार. तुमकां आमगेल चॅनल लायक जाल्यारी आनी सबस्क्रायब करका म्हण जाल्यारी गुगलान तूं आमगेल चॅनल यूट्यूब म्हण टायप करयाता नातल्यार यूट्यूबान तूं आमगेल चॅनल म्हण टायप केल्यारी अशी स्क्रीन दिसता. तांतू सबस्क्रायब बटन प्रेस करका आनी बेल आयकन प्रेस केल्यारी आमी कसले नवे व्हिडिओ अपलोड करतना आनी पब्लिश जातना तुमकां अलर्ट येता. तुमगेल कला तुमी आमगेल चॅनलांत प्रस्तुत करका म्हण जाल्यारी तुमगेल व्हिडिओज konkanivideos@gmail.com पेटयाय. धन्यवाद.